हेब्रांक बरयलेली चिटी वेले वाचप भाव भयणीनो, समोर दिवच्यो आसल्यो त्या बऱ्या वस्तूंचें खरें रूप न्हय, पूण सावळी देखून ती परतून परतून वर्साचे वर्सा त्योच भेटोवण्यो करूंक लायता. त्याच पासत देवाची भक्ती करतल्यांक संपूर्णाय दिवंक तिका शक्ती ना, कारण बोसबी एकदां सोंपून जाल्यार सगळे योद्न बंद जातले आसले, कित्याक एकदां नितोल जाल्ल्या उपरांत तांकां पातकी अंतस्करणाचो भार आसचो नासलो. पूण परतेंच तें योजनान वरवीं वर्साच्या वर्सा पातकांचो उगडास जाता, कित्याक पाडकुल्यांच्या आनी बोकड्यांच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडूंक उडोवंक जायनात. संवसारांत येतना जेजून अशें म्हणलें, योद्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत होम आनी बोलयो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. पुस्तकाच्या कवळ्यांचेर म्हजे विशीं बरयलेलें आसा ते प्रमाणे तुजी खुशी करूंक देवा हांव येतां. पयलीं तो अशें म्हणटा, योद्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, होम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक नात. आनी तरी आसतना हे सगळोच समर्थी प्रमाणे भोगतात. उपरांत तो अशें सांगता, हो पळय हांव येतां, तुजी कशी करूंक हांव येतां. हे पोरी, पयली बांदाबोस काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. हेच खोशेच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच पावट योद जाल्ल्यान आमकां पवित्रकाय मेळ्ळ्या. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आयकले देवाचे उतराक आमचो स्वभाव जातलो, देवा म्हज्या, तुजी खोशी करूंक हांव येतां. आशेवन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वडू घालो, म्हज्या ओल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घातलां, आमच्या देवाचें किर्तन. स्वभाव, देवा म्हज्या, तुजी खोशी करूंक हांव येतां. योद्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जालें, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. स्वभाव, देवा म्हज्या, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. तुजें प्रमाणीकपण म्हज्या काळजांत हांवें गुप्तें दवरूंक ना, पूण तुज्या विस्वाशीपणाचो आनी सोडवणीचो हांव प्रचार केला. व्हडली सभा जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वाशीपण हांवें लिपोवंक ना. स्वभाव, देवा म्हज्या, तुजी खोशी करूंक हांव येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांव परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणूय सर्वेस्परा. स्वभाव, देवा म्हज्या, तुजी खोशी करूंक हांव येतां. उद्गार. Sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचे दुनिया, हांव तुका दिन वाचता, कित्याक स्वर्गार राजाचे कूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. Sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy.
मार्ग पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूची आवय आनी भाव भयण पावून सोरली आनी भायर रावन तांणी ताका आपोवंक धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बसलेलो आसतना असो ताका निरोप दिलो, पळय, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें ताका असो प्रतिपाल केलो, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपणा भोंवतणी बसलेल्याचेर नदर गुंडावन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. नियाळ, तुजी खोशी करूंक देवा हांव येता. शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, देवाची खोशी करतात तींच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. केदें व्हडें भाग जेजू आमकां फावो करता ताची भाव भयण जावंक आनी आपल्या कुटुंबांत आमकां आमंत्रण दिता. जेजून बापाची खोशी करून कोश्टांचें मरण सोंसलें, पूण आमकां बापाचे गूट उक्ते केले. अशें आमकां सोडगीचें राज फावो जावंक आपली शिकवण परगटली. आयची मुखेल वळ, तुजी खोशी करूंक हांव येता. ही उतरां मारयेन पूर्णपणी आपल्या जिवितांत पाळली. आनी ज्या दिसा ताणी देवाक होय म्हटलें, त्या दिसा तावन जेजू मेल्लो ते मेरेन सगलें आपल्या काळजांत सांबाळून, म्हणून नियाळून आनी जिवितांत पाळून बापाची खोशी करूंक जियेली. आज आमी सान फ्रांसीस de सेलेस आची परब समरमता. ताणें देवाची खोशी करून हजाराच्या काल्विनिस्तांक परतून कातोलीक सभेंत जिवंक हाडली. बंद केल्ल्यो फिरग्योचो उक्त्यो केल्यो. घरांनी भोंवून शिकवण दिवंक जायत्यांक ताणें जेजूची भाव भयण केली. म्हाका आनी तुका सायबीण माय आनी भाग्यवंत जावंक आसात नमुने. देवाची खोशी करून जेजूचे एकवटान जिवंक तो देवाच्या उतरांतल्यान बापाची खोशी म्हणून घेवंक आनी जिवितांत पाळूंक वावरुया. म्हजो थाराव, उपदेश आनी आज्ञा पाळून तुजी खोशी करूंक तुज्या पाटल्यान येवंक वावुरता.